आज सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे एसटी रिजर्वेशनाचेर डिसिजन दिलां ताजेर एक सिद्ध जाता की एसटी म्हळ्यार जे गोंयांत आमी कोंकणीन मूळ गोंयकार म्हणटात तांचें चिटींग सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी डबल इंजीन सरकारान कंप्लीट केल्लें आहा. तांकां पयलीं हांगाच्या इंजिनान फटयलें, आतां तांकां वयर व्हरून वयल्या इंजिनान फटयलें. दुसऱ्या प्रदेशांनी आमी पळयलां की एसटी रिजर्वेशन जर करूंक जाय जाल्यार कशे भशेन करूं येता तें. हाजेर सविस्तर चर्चा जाल्ली आहा. एसेंब्लीन हांवें रिजोल्यूशन मूव केल्लें गेले खेपे आनी हे खेपे ताजेर चर्चा खूब जाल्ली. हांवें जे खंयचे ऑथॉरिटी कडेन हें पुश करूंक जाय तें हांवें पुश केलें, पूण सरकार एसटी गोंयचे मूळ गोंयकार कम्युनिटीक इलेक्टोरल म्हळ्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवंक सोदना हें आज क्लियर कट जाल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता आतां ह्या मूळ गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहा तांचो फुडार हे सरकाराच्या अंडर कितें आसा तो. दुसरें गोंयकारां खातीर एक क्लियर जाता की हो गोंयकार विरोधी सरकार. आज तांणी मूळ गोंयकारांक फटयल्या. लेटस्ट विक्टीम म्हणटे मूळ गोंयकार जाल्ले आसा आनी तातूंत एक सर्कल कंप्लीट जालां की गोंयकार विरोधी सरकार हो गोंयचो सरकार म्हणून.